हात जोडून ओगीच रावून आमचे मागणें देवाक उबारुया. सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टवतल्यांची तूं घटाय, सर्व तारणाच्या कोश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळायेची कोनवाड्या बापा काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. खेरीत भाशेन ह्या वर्साक मागणी ह्या सर्व मागण्यांक घातलेलें आसा ते म्हणल्यार कोरोना व्हायरस पेस्ट पिडेक लागून दोगदवतल्या, सांडलोल्या आनी मेलोल्या पासत. आतां मागुया आमी कोरोना व्हायरस हे मारेकार पेस्त पिडेक सांपडून कश्टवतल्या, सांडलोल्या व निर्शेल्ल्या आनी मेल्ल्या पासत. हे पिडेक सांपडून तरेकवार कोश्टांचो भार व्हरतल्यांक देवाची खुशी जाल्यार तांचे वेली ही पेस्त पिडा पयस कर म्हूण, ना तर हे पिडेक फुडो करूंक तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक इलाज बुजवण घोटाय दी म्हूण. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान शास्त्र्यांक बेगीनूच वखद मेळूंक निर्मी म्हूण. पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतल्यांक पिडे शिडे मेकळी सांबाळ म्हूण आनी हे पिडेक बोली पडलेल्यांक सर्गीची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमचे हात जोडून देवा लागीं मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या ओगणीत मोगान सर्व मनशांचें जिवीत तूं रोचताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमच्या असोगतायेंतली उबारूंक आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे कोनवाडायेन तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. कोरोना व्हायरस ही मारेकार पेस्त पिडा ह्या दिसांनी संवसारांत शिपडोवन मनशांचें जिवीत आकांताचे दोशेक सांपडलां. आमा समेस्तांचेर आनी खेरीत भाशेन हे पेस्त पिडेक सांपडलेल्यांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुज्या देवीक बळान आमचे वेली ही पेस्त पिडा पयस कर. जीं भाव भयणां हे पिडेक सांपडल्यान तांकां तुजो पेकोवणेचो हात लाबूय, ना तर भावार्थान बरवशान आनी सोंसणिकायेन ही पिडा सोंसून व्हरूंक तुजे कृपेचो आधार तांकां दी. आपल्याकूच विसरून पिडेवंतांची दीस रात सेवा करतल्या वैजांक, नर्सिंक आनी भलायकी निगा घेतल्या सेवकांक तुज्या दयाळ उस्क्याची हातयारां कर आनी तांकां तुज्या सुबा आशिर्वादान भर. हे पिडेचेर जैत व्हरूंक वावुरतल्या विज्ञान शास्त्र्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच मेळोशें कर. हे पिडेक बोली पडलेल्या भावा भयणांक तुजे काकलुतीन सासणाचे शांतीक उबार आनी तांच्या कुटुंबाक बुजवणेचो सांगात फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दुसरो भाग. पवित्र कुर्साची बुजवण. कुरीस आमच्या भावार्थाची कुणा, कित्याक ह्या कुर्सा वरवीं जेजून आमचें तारोन जोडलें. कुरीस जो लोजेची आनी उणेपणाची कुणा आसली तो जेजूच्या मोडना वरवीं कुरपेची जोर जाता. हेच कुरपेचे जोरींतलें बरेपण आपोवण्याक दर एक भावार्थी ही पवित्र कुर्साची बुजवण आपल्या जिवितान आपणावंक आवडेता.
आमी खरें म्हणल्यार एका लांकडाक नमस्कार करिना, पूण आमी ह्या खुर्साचो उमाव घेवन जेजून जें कितें आमच्या सोडवणे पासत केलां त्या खातीर उपकारी काळजान आमचो व्हडांतलो व्हड भोवमान जेजूक दिता। हेच पासत आमी जशें भोव पवित्र संस्कारा मुखार सोरपोट पडटा तेच भाशेन ह्या पवित्र खुर्सा मुखार सोरपोट पडटा आनी नमस्कार करता। ह्या वर्सा कोविड-19 हाका लागून निर्मूळ जाल्ले गंभीर परिस्थितीक लागून आमी आज एक पोरजा कशी इगोर्जेन येना, पूण आमच्या जोण एकल्याच्या घरांत रावून हे रिती भोक्तीपोणी वांटो घेवया। याज्ञीक खुर्साची उदकावणी करता तेन्ना आमचो नमस्कार ताका ओंपुया, जबाब दिवन येयात ताका नमस्कार करुया। हे खुर्साचे हे लाकूड, ताचेर संवसाराचो सोडवण दारूम कळ्ळा। हे खुर्साचे हे लाकूड, ताचेर संवसाराचो सोडवण दारूम कळ्ळा। हे खुर्साचे हे लाकूड, ताचेर संवसाराचो सोडवण दारूम कळ्ळा। भाव भयणीनो, ह्या पवित्र खुर्साक
आमी आसा तेच जाग्यार रावन सगल्या मानान आनी सगळे आपुरबायेन आमी नमस्कार करुया. आयज घडये आमी हांगासर येवन जेजूचो उमो घेवंक आमचो हात लावन वो किस घेवन करूंक पावना, पूण ज्या वेळार जे सुवातेर आमी आसा थंयच रावन सगल्या भावार्थान आमचो काळजाचो एकवट ह्या जेजू लागीं करुया आनीक हो आशिर्वाद आनी उमो ताचो घेवुया. Puvitru cursa moalutra calza dom chari goita olum tu sol volnarazo no खुर्सार खिळायलेल्या आनी खुर्सार उमकळटल्या मोगळा जेजू, आमची सगलीं पातकां तुजे मुखार आमी दवरता. आमच्यो सगल्यो चुकी तुजे मुखार दवरता. आमची सगली मागणी तुज्या पांयांशी हाडटा. सगल्या भावार्थान आख्ख्या संवसारा पासत तूं ह्या खुर्सार चडलाय आनी ह्या खुर्सार तावन आख्खो संवसार आनी संवसारांतल्या सगल्या मनशांक तुजेशी ओडून हाडूंक आनी तांकां सोडवण दिवंक तूं आमचे मुखार आसाय. आमची खालती मागणी आयकून घे. आमचो नमस्कार मानून घे. आमची भोजवण मानून घे. ह्या तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं आख्खो संवसार तुवें सोडयलो. ही सोडवण आमकां फावो कर. आमच्या पातकां वेली तुजी नदर काडून उडय. चुकलोली परजा आमी परतून परतून पडटा तसली असोक्त परजा आमी. इतलें तुवें आमकां बरें केलोलें आसतनाय परतून परतून विसरपी आमी. पूण आमची काकूट कर. नवें मन आमकां दी. नवें काळीज आमकां दी. आनी तुजो नवो करार सदांच सांबाळूंक आमकां जाय ती घोटाय आनी कृपा फावो कर जेजू. ह्या तुज्या खुर्साक नमस्कार करून जे सुवातेर आमी आसा थंय थावन काळजाचो एक फोट तुजे लागीं करता आनी आमचो मान
आमी तुका उबारता. तुजेरूच नदर घालून ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे सगळें मन काळीज दुनिया तुका आमी उबारता. कसली दूख दिल्या तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. आयच्या दिसा जेजूची कूड आमकां एकेरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टांक ओदीक लागशिल्ल्यान वळखूंक आदार दिता. जेजून म्हणला, हांव जिविताचो उंडो. जो कोण म्हाका खाता तो कधीच भुकेचो ना. ह्या जेजूच्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतना
आमचें मन आनी काळीज जेजूच्या कोश्टांचेर दवरून पातक जिवितांत पयसावून आनी ताचे कृपेन वाडूंक आमकां हें सुर्गीचें जेवण आदाराचें जावं. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टुल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शिवूंक वेता. ती म्हजेर झट्टी आनी खास थाडीन आसा, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्योंत मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमाक मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोनवाळेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडोय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मानून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या ह्या समारंभान आमी वांटो घेतला. ही सांज आमकां पवित्र सांज जावं. आमी खेरीत भाशेन आमचे मुखार जेजूक दवरुया, जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारुया. एक घोराबो कसो जाता ते भाशेन खुर्सा मुखार आमी वेळ सारुया. तुमच्या घरांत तुमी खुरीस दवरलेलो आसा, त्या खुर्सा मुखार जेजूचेर नदर मारून ह्या कोश्टांचेर नियाळ करात. तशेंच आतां अकस्मात आमची सृश्टी दुसरे भाशेनशी जाल्लीशी आसा, देवा लागीं मागुया. फुडें आयज सृश्टी आमचे बराबर ह्या खुर्सार खिळायल्ल्या आमच्या सोमयाक आपलो नमस्कार करता, आपलो नमान करता. तर हे सृश्टी बराबर आमी ह्यो सगल्यो वस्तू जेजू मुखार दवरुया. आनीक अखेरीत आशिर्वाद आतां आमी घेवया.
सगळे परजेचेर हो आशिर्वाद आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. फाल्यां सकाळीं 7 वाजता पवित्र सभेचें मागणें आमी बाराबर भेटयतल्या. हे मागणें आमचें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. सगल्यांनी तुमी ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक हाजीर जावचें. फाल्यांचो कार्यक्रम आमी फाल्यां कळयतल्या. फाल्यां सांजेर 11 वाजता आमचें इश्ट विजील सुरू जाता. तर ह्या सांजेच्या विजिलांत आमी वांटो घेता आसतना तुमची वात तुमच्या घोराब्यान तयार दवरची. जेन्ना पास्कांची वात आमी हांगासर पेटयतल्या, हे पास्कांचे वातीचेर आमी आशिर्वाद घालतल्या आनीक पास्कांचे वातीचें वर्णन गीत एक्झुल्टेत हें गायतल्या. तेन्ना तुमी हो उजवाड तुमच्याय घरान पेटोवचो. आमी भायर वचून ह्यो वाती पेटोवन संवसाराक दाखोवपाची गरज ना. आमची जी नायट विजील जो इश्ट विजील आसा हे समरमणेन खेरीत भाशेन ही वात पेटोवपाची आमकां संदी आसा. ही वात पेटोवन आमी आमचो भावार्थ सगळीं बाराबर फाल्यांच्या दिसाक उचारतल्या. तर हे रितीन वांटो घेवंक आमी घोराबो कसो सगळीं तयार जावया, आमच्या घरान भितर रावया आनीक सगळीं आमी देवाचे कृपेन आनी गोठाय सांबाळुया. हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून तुजे पर्शेन ताच्या मरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला. तर तिचेर सुबापणी तुजो आशिर्वाद पडूं. तिका तुजें बोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलूं. सासणाचें जिवीत ती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां ही थोडीशीं गितां आमचीं चालूच आसतलीं. तातूंतय आमी भाग घेवया, भोक्तीपणी ती आयकुया आनीक आमच्या घरान खुर्साक आमी वेंग मारुया. Avoi duka borit putum kortalo त्यावेळी ubi asli kursa muri askar suskar sotali duki kontin tirotali torsadinti aspas zali wila purani sontapun kodvodun mai podetali आपल्या श्रेष्ठ पुताच्यो दुखी पुता बोरी कष्ट लोले जेजूचे आवय ओढ्योन कोण वेचोना दुखींत बुडून
संवसाराचो पोडे इतलो बापान मोगू केलो की मागोड्या पुताक आपल्या कुर्सार मोरून दिलो देवाचो मोग हांवें वाऱ्यार वचूंक दिलो बोगस बोगस देवा हांव मोग करता तुजो जेजून रोगो सगले आपले खुर्सार वावून सोडले मोगू मोजो दाखोवच्याकू आनी करचें कितें देवाचो मोग हांवें वाऱ्यार वचूंक दिलो बोगस बोगस